आयज आमी आमचे वॉर्ड नंबर 4 आसा, म्हापसा म्युनिसिपल वॉर्ड नंबर 4. हें काम आयज आमी घेतलेलें ऑफ वेरियस वर्क्स, वेरियस प्लेसीस ऑफ गटर्स, आनी हें जावन आसा ऑलमोस्ट 2.4 kilometers in length, and this work will start from stadium to Kamath complex, Kamath Villa, and all this Akwe, Kamar Kazan, all these places will be covered up. And the estimate of the job is almost 46 lakhs. 46 lakhs is the total estimate of various gutters in this full belt of ward number 4. So एक बरी खबर आसा कित्याक हांगा खूब लोकांक त्रास जातले. There was no proper gutters, water was flowing on the roads where the roads were getting damaged. So when the gutters is created, there will be a proper flow of water which will get into the mainstream and into the main rivers. आमदाराक खरेंच अभिनंदन करता, कित्याक खुबशे डेव्हलप केला वॉर्ड नंबर 5 आनी 4 आख्खे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी आयजूय आनी एक 46 लॅक्साचे अशें ते डेव्हलपमेंट चालू आसा. आनी गेले 3 वर्सां तरेतरेचे डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघान आमचे आमदारान फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी ह्या दिसांनी जे पावसान जी कामां गटर म्हणना, इवन फुटपाथ जी कामां आसा ती सगळ्या मोयड्या म्हणना, नाशनला म्हणना, मुर्फा, आल्दोना आनी वस्तोडा आनी हे म्हापशेचे 2 वॉर्ड, हे आमचे काम म्हाका दिसता बरें जाल्लें आसा. सो सगळे जे हांगा आमचे कामर खजान आनी आकोय तशेंच बिलवो हे जो वॉर्ड जे आसा वॉर्डार हे डेव्हलपमेंटाचे जे गटराचे काम आयच्यान सुरू जातले.